आराधन आराधन स्वाधी सक्रमेंता सांगता आराधन आराधन स्वाधी सक्रमेंता भक्ती मोना कळत्या कळसा करताव तुका नमा भक्ती मोना कळत्या कळसा करताव तुका नरता करताव तुका नमा जिवितासो उंडो तू आमका मोगासो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो जिवितासो उंडो तू आमका मोगासो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो तुजो सांगात शेताव तुझी कृपा लालेताव तुझो सांगात शेताव तुझी कृपा लालेताव हर एक दिसा भोगचक तुका आमी अत्रिक्ताव आराधन आराधन स्वाधी सक्रमेंता भक्ती मोना कळत्या कळसा करताव तुका नमा करताव तुका नमा संसारासो उसवाडतो काळोख धांवडावचो समाधानेसो प्रकाश पाकोवचो संसारासो उसवाडतो काळोख धांवडावचो समाधानेसो प्रकाश पाकोवचो तुका मेळो आशेताव आत्मीक सकत लालेताव तुका मेळो अत्रेक्ताव आत्मीक सकत लालेताव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेक्ताव आराधन आराधन स्वाधी सक्रमेंता आराधन 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 स्वाधी सक्रमेंता भक्ती मोना कळत्या कळसा करताव तुका नमा करताव तुका नमा हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah,
अर्गा जेसू अर्गा जेसू अर्गा जेसू अर्गा जेसू अर्गा जेसू अर्गा जेसू. मुगाळ बाबा बहिणीनो, या सकाळी देवान आमकां फावो केल्ल्या आमच्या कुटुंबांतावन व्हडा भावार्थान पातयेनेन आमी ह्या बासलिकाक, ह्या भोव पवित्र जाग्याक सुवातेक आमी हांगासर आयल्या. हांगासर सालोरेसाची मजत आनी सालोरेसान अनुभव केल्लो क्रिस्ताचो खरो मोग दैवीक सकत हजारो लोकांक, लाखांनी लोकांक अनुभव जाला. आनी ह्या सुवातेर आमी हांगासर भावार्थान दिंबेर पडून आसा. एक डिपोर आमी मावून रावया. सक्रामेंतांतल्यान जेजूक आमी स्वागत केला आमच्या समोर, आमचे मुखार. आमी हांगासर आयल्या पातयेनेन. थोडी आमी उतर प्रायाचे हांगासर आसा. घरा एकसुरपण आमकां दोसता. त्या देखून ते एकसुरपणान जिवचें नाका. ह्या पवित्र सुवातेर जायतो लोक जेजू सांगता मागोंक येतात. देखून तुमी मालगडी हांगासर आयल्यात. हरी एका ब्रेस्तारा तुमी येतात, आजय आयल्यात. आनी थोडी तुमी विविंगड फिरगजेंतली हांगासर आयल्यात. तुमी येता आसतना शेजारच्यांक, कुटुंबाच्यांक घेवन आयल्यात. आनी येता आसतना मोतींत जायतीं चिंतनां आटोवन आयल्यात. मागणी घेवन आयल्यात, तेसावां घेवन आयल्यात. तुमकां तुमी जेजूच्या हातांत समर्पीत करा. आनी थोडी तुमी इल्लेशें देदोसपर जावन आयल्यात. तुमच्या बेसांत, तुमच्या अस्कतकायेंत, तुमच्या पिडेशिडेंत आमकां कोणूच सांगात दिनात, कोणूच समजनात म्हणलें चिंत मतीन दवरना आयल्यात. तसली तुमी आसा जाल्यार जेजू तुमकां सांगता, कोणें सांडल्यार हांव तुमकां सांडिसोना. विश्वास दवरून तुमची खंत हुस्को जेजूच्या हाती समर्पण दिया. आनी थोडी खंडी जावन तुमी आयल्यात. तुमच्या कुटुंबांतल्या, शेजारच्या, फिरगजेंतल्या बाबा भयणीची मारेकार पिडा समर्पण दिवच्याक. कॅन्सर विशय जावन आमची मोगाची मनशां जिवीत वगडावन आसात, सोंसून आसात. आनी तांचे कश्ट पळयता आसतना आमकां सोंसूंक जायना. पूण जेजू सांगता हांव तुमकां बोळ दितां. तसली जेजूच्या हाती समर्पण दिया. आनी कांय थोडी घरा बसून कोणाच्यो खबरो कित्याक उलोवच्यो, देवाची बरी खबर परगट्या म्हणलें एक नवें चिंतप दवरना आयल्यांत. तुमी तुमचें चिंतप जेजूच्या हाती समर्पण दिया. सर्गींच्या भोव मगाळ बापा, हें आराधन आतां आमी आराम करता आसतना ही चिंतना मतीन दवरून ह्या बाबा भयणीक तुका समर्पण दिता. मोगाळा जेजू, तुजें हाजरपण ह्या पवित्र येवकरिस्तांत आमी अनुभव करना आसा. आम्हा सर्वांचे तूं आशिर्वाद घाल. मुखार आमी करचें आराधन, आमी करची स्तुती, आमी समर्पण दिवचें जिवीत, हें सगळें तूं मानून घे आनी सर्गीच्या बापा तावन आमकां बेसामां धाड. हें आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. सर्व आमी बसया आनी बसले कडेनच एक 2 मिनट आमी मौनपण सांबाळया. जेजूक आमी येवकरिस्त रुपार पळोवन आसा आनी तो जेजू आमच्या लागीं उलयता. कशें उलयता? ताच्या दैवीक उतरां मारिफात. एक पोटी आमची सगळ्यांची दिश्ट ह्या येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय आमी कंसोवया. ताच्या उपरांत 2 मिनट आमचे दोळे आमी धांपया. आनी ह्या वेळार खंयचें म्हणी एक देवाचें वाक्य उगडासा काडा. बायबलांतलें एक वाक्य. म्हजी काल ती विनंती बाबा बेन्नो, कोणेय आमकां फरसान हांगासर हाडूंक ना.
आमीच बावारतान आयल्या त्या देखून आमी मागया खंयचें म्हण एक देवाचें वाक्य उगडासा काडा आनी तें वाक्य आमी नियाळतना जेजू आमचे लागीं उलयता ताच्या उपरांत आमी सोम्याची स्तुती करचें गायन गायतले हांव. तुमकां जर तर उडासा केना जाल्यार कुमो करच्याक तुमी पृथ्वेचें मीठ तुमी संवसाराचो उजवाड हें वाक्य तुमी नियाळ करा. आमी हर एकली पृथ्वेचें मीठ रूस दिवचें मीठ समाधान हाडचें संतोशान बसचो उजवाड आमी जावन आसा मौनपणी आमी नियाळया. मोगचनो जेरेम्या प्रवादी आवस्वर 17:14 ओळ सांगता सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारान कर आनी म्हाका तारान मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. म्हज्या उपरांत म्हणा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारान कर म्हजें तारान कर आनी म्हाका तारान मेळटलें आनी म्हाका तारान मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता कित्याक हांव तुजी स्तुती करता कित्याक हांव तुजी स्तुती करता कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. मोगाळा जेजू मोगाळा आमी संवसाराचो उजवाड संवसाराचो उजवाड पृथ्वेचें मीठ पृथ्वेचें मीठ ह्या संवसारी ह्या संवसारी आमच्या कुटुंबान आमच्या कुटुंबान ह्या समाजेन ह्या समाजेन ह्या पवित्र ह्या सभेन पवित्र सभेन वावराच्या जाग्यार वावराच्या जाग्यार आमच्या बेसाचें जिवीत जियेत आसतना आमच्या बेसाचें जिवीत आमी सदांच आमी सदांच तुवें शिकयलीं ती उतरां तुवें शिकयलेलीं ती उतरां पृथ्वेचें मीठ पृथ्वेचें मीठ संवसाराचो उजवाड संवसाराचो उजवाड आमी जावंक आमी जावंक आमकां हर एकल्यांक आमकां हर एकल्यांक पवित्र आत्म्याची सकत दी पवित्र आत्म्याची सकत दी पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी पवित्र आत्म्याची घटाय दी पवित्र आत्म्याची घटाई दी मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू सर्गीचो उजवाड तूं सर्गीचो उजवाड ह्या संवसारी ह्या संवसारी आमा पातक्यां खातीर आमा पातक्यां खातीर ह्या संवसारी तुवें फांकयलोय ह्या संवसारी तुवें फांकयलें आनी आमकां समेस्तांक आनी आमकां समेस्तांक तुवें बक्षिलें तुवें बक्षिलें काकूळ दाखयली काकूळ तूं दाखयली आनी आमच्या कुटुंबान आनी आमच्या कुटुंबान आमच्या शेजारा आमच्या शेजारा आमच्या दुस्मना आमच्या सांगता दुस्मना सांगता आमी रूस दिवची आमी रूस दिवची मनशां जावंक मनशां जावंक मनशापणाचें जिवीत जिवंक मनशारुपाची जिवीत जिवंक आपोवणें दिलाय आपोवणें दिलाय. जेजू जेजू तूं सर्गेचो उजवाड तूं सर्गीचो उजवाड आमकां तो फांकोवन तो पाकोवन ह्या संवसारी ह्या संवसारी त्याच उजवाडान आमी जिवंक आमी जीव हेरांकी जिवंक हेरांकी जीव आदार दिवंक आदार दिवंक तूं आमकां पवित्र करताय तूं आमकां पवित्र करताय आमची काकूळट कर आमची काकूट कर जेजू जेजू आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन आमी करता तुजी स्तुती करता आमी तुजी स्तुती करता हालेलुया 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 हालेलुया. आमी स्तुती करया आनी ह्या मरिफात जेजूची उदंड काकूळट ताची सवकासाय ताचें समाधान आमकां मेळटलें. पान संको 78 78 उबे रावया आमी ताळयो पेटोवन गायन करया. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
संतोषान सोम्याची स्तुती करूया. आमच्या कष्टाची स्तुती नाका, ही सोम्याक आमी समर्पण दिल्या. आमच्या 1000 आठवड्या सोंपुरो, आमचे दुखां सोंपुरो, हे सगळे सोम्याक समर्पण दिवन सोम्याचो मोग तो आमकां गुण करता, तो आमकां बाचाव करता, तो आमकां सदांच भद्राती दिता म्हणल्या भरोश्यान सगळो हुस्को विश्वास सोम्याचेर दवरून आमी गायन करूया. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನೋ. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನೋ. ಅಲೆಲುಯ 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 ಅಲೆಲುಯ. इस्रायलाच्या लोकांक अंधकारान जियेत असतना, दुबावान जियेत असतना थंयसर सर्वेस्पर देव खुपासो खांबो जावन तो चमकतालो आनी थोडे फावटी मिठासो खांबो जावन तांकां उजवाड फंकयतलो. आज तो देव आमचे मदें मिठासो वा खुपासो खांबो जावन चमकना, बदलाक येवू क्रिस्त रुपार चमकून आसा आनी ताची बेसाव आमकां वळून आसा. आज नीज जावन आमी बागी बाबा भयणो ह्या वर्त्या दिसा ह्या उजवाडान जियोवच्याक आनी तो उजवाड आमी अनुभव करून उजवाडाची मनशां जावच्याक, काळोखाची कामां पाठ करच्या जेजू आमकां बेसाव दिता. आनी आमच्या काळजा मनांत रेवडल्लो तो पिडेचो काळोख, एकसुरपणाचो काळोख, मनस्तापाचो काळोख, रागाचो द्वेषचो काळोख पयस करून आज देव आमकां हर एकल्यांक संपूर्ण सुटका दिता. ही सुटका आमी अनुभव करचे जाल्यार खरेपणी काळ जाताना आमी ताची स्तुती करूंक जाय. मागलें तक्षण मेळना बाबा भयणो, आमी सुस्तीकायेन मागोवंक जाय. मागलें मेळटा म्हणल्यार भरोशान मागोवंक जाय. त्या देखून आमी हांगासर आयल्या, स्तुती करया, ताचें आराधन करया, ताका आमी समजून वळखून हें गीत आमी गायन करया. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಅಲೆಲುಯಾ 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 ಅಲೆಲುಯಾ. जेजून म्हणलें आसा, देवानी म्हणलें आसा द्युतिनी पुस्तकां, सगळ्या तुज्या काळजान सक्तेन आत्म्यान आनी कुरपेन बरोवन देवा बापाची स्तुती कर, त्या देवाचो मोग कर आनी तुजोय मोग कर. तुजो मोग केल्ले बरी, तुज्या पेल्याचो मोग कर. आज आमी देवाचो मोग करूंक आयल्या आनी देवाचो मोग करता आसतना जायते फावटी आमकां भोगतलीं देव म्हजें तें आसा, त्या देखून हांवें म्हजोय मोग करीचें. आनी तो देव म्हज्या भावा भयणी ते आसा, त्या भावा भयणीक हांवें द्वेश करूं नजो, बगार मोगान वळखून घेवचें. देवान दिल्लें वर्तें देणें आमची भाव भयणी, त्या भावा भयणीचे मुखार म्हणल्यार क्रिस्ताचे मुखार म्हण पळोवंक जायते रितीची अडखळ आमकां आसात. त्या देखून आमी चलोवल्या क्रिस्ताचो मोग अनुभव करूंक, मनशापणाचे जिवीत जियोवच्याक. देव मनीस जालो आमकां हर एकल्या मनशापणाचे जिवीताची वाट दाखोवच्याक. हांव वाट सत आनी जिवीत, त्या देखून बाबा भयणो हांगासर आयिल्लीं आमी सताच्या वाटेन समकवया आनी ती सताची नितीची त्यागाची वाट जेजून आमकां दाखयल्या. ती जावन आसा कुर्साची, ती जावन आसा बाचावेची, ती जावन आसा भावार्थाची, ती जावन आसा अशीर कश्टाची वाट. तरी त्या वाटेन समकले आमकां हर एकल्यांक जेजू हात सांडिना. ताचे ते मागले मागणे निर्फळ जायना, फळां बरी जाता. त्या विश्वासान भावार्थान आमी मागणे करया, सगळ्या सक्तेन कुरपेन आत्म्यान बरोवन.
ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಂಗೀತ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Hallelujah. Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. बशी आमी मोगाळ बाबा बिन्नो ह्या संवसारी आमकां सोमेस्ताक उदंड मापान धर्मार्थ मेळच्यो प्रमुख आनी भोव गरजेच्यो संगती आसात. देवान आमकां सगळे धर्मार्थक दिला, पण हांचे पैकी प्रमुख 4 संगत्यो आमी उगडासा काडया. वारें, उजवाड, उदक आनी देवाचें उतर. दोळे धांपून आमी नियाळया. वारें नासतना थोड्यो घडयो मात्र आमी जिवंक शकता. उदक नासतना थोडे दीस आमी जिवंक शकता. उजवाड नासतना थोडे म्हयने जिवंक आमी शकता. पूण देवाचें उतर नासतना एक घडी आमी जिवंक शकना. सवाल उपजोवंक पुरो, हांव जियेल्या, हांव जियेलो आनी जियोन आसा देवाचें उतर नासतना. हें फट देवाचें उतर म्हजें थंय आसले वरवीं आज म्हजें थंय भावार्थ आसा. पवित्र आत्म्याची कृपा वाळोवन आसा. हांवें वाचूं ना जावंक पुरो, म्हज्या कानाक तें पडलां. हेरांनी वाचता आसतना, हेरांनी तें परगट करता आसतना त्या देखून आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेजू. सबार पोटी हे धर्मार्थ पुंक्याक आमकां मेळिल्ल्यो संगत्यो आमकां ससारायच्यो जाल्यात बाबा भयणीनो. ताचो महत्व आमी वगडायला वा विसरल्या. जर वाऱ्यान वा पावसान वा सुर्यान आमचे मुखार स्ट्रायक केलें म्हण चिंतया, आमच्या मनशाचें जिवीत कितें जावंक पावतलें. वाऱ्यान हांव 1-2 दीस वारें वळ्ळें ना. पावसान हांव 10 वर्सां पावस दिना. सुर्यान 2 दीस हांव लिपतलो म्हणून एक निर्धार घेतलो जाल्यार मनशाचें जिवीत कितें जावंक पावतलें म्हणून एक घडी भर सोम्याचेर दिश्ट कोसून आमी नियाळ करया.
हांवें कित्याक सांगता म्हळ्यार बाबा बेन्नो, मनशापणाचें जिवीत आमी जियेत आसतना आमकांय थोडे फावटी हट्ट आसता. आनी ते हट्ट इतले आसता की देवातावन एकामेकातावन मेकळी जाता म्हणसरी आमी हट्ट करता. आनी ह्या मरिफात आमचो संबंद देवातावन पेल्यातावन मेकळो जाता. काळोखाची कामां करूंक आमकां प्रेरण मेळटा. आनी ह्या मरिफात आमी जायतीं ह्या क्रिस्ताची बेसांवां आमी वगडायता. त्या देखून आमी नियाळ करया. उजवाड कितें करता? उजवाड आमकां जिवीत दिता, भलायकी दिता, संतोष दिता. नियाळा नियाळा, स्विच ऑफ करनाकात. दिश्ट जेजूचेर कसया सांगची ती उतरां नियाळा. खंय वा एकडे खंय म्हणी आमकां ती बऱ्यापणाक पडटली. रूख झाडां पळया बाबा बेन्नो, उजवाड वापरून फळ वस्तू आमकां दितात. आमच्या मतीकी बेजार जाता आसतना कांय तरी सुर्याचो उजवाड इल्लो उब दिता आसतना एका रितीची सावकासाय मेळटा. मनीस म्हळ्या उपरांत हर एकल्याक खंत बेजाराय आसाच आनी आसतलीच, कित्याक जेजून म्हणलें आसा ह्या संवसारी तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेल्लें आसा. त्या देखून आमकां थोडे फावटी ल्हान ल्हान पिडा आयल्या वेळार गी मती खंयली इजा भोगता आसतना इल्लेशें सुर्याचो उजवाड किरणां पडल्यार हब्बा इल्लें सूख जालें म्हूण भोगता आमकां. उजवाड आमकां भोव गरजेचो. आमच्या कुडीचे घाय थांबयता, दूख उणी करता. हांगासर आमी समजता उजवाड आमकां भोव गरजेचो. तर आमकां उदेंवचे सवाल बाबा बेन्नो, खंयचो उजवाड? संवसाराचो उजवाड वा सर्गेचो उजवाड? देवाचें उतर सांगता, काळोखान जियेल्ल्या परजेन देखलो उजवाड तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. तो उजवाड जावंक पावलो सगळ्या मनशां कळसो उजवाड. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जायते फावटी वाचला आमी काळोखान जियेल्या परजेन देखलो उजवाड, आनी आमी तो देखला आमच्या सक्रामेंताच्या जिवितान, आमच्या पावर्ते जिणयेन. ते देखून बाबा बेन्नो, हो उजवाड कित्याक इतलो परजळटा? तो उजवाड वेळा काळा पुर्वी शब्द जावन देवा सोबे आसलो, आनी त्याच देवान आमकां सोमेस्तांक देवाची भुरगीं, उजवाडाची भुरगीं केल्यान, त्या देखून आमी हांगासर आयल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. आमकां ताणें फुंक्याक सर्गेचो उजवाड दिल्ल्या, आमकां हर एकल्यांक उजवाडाची भुरगीं केल्ल्याक, आमकां हर एकल्यांक उजवाडान जियोंक बेसांव दिल्ल्याक, आनी आमकां हर एकल्यांक एकामेका तो सर्गेचो उजवाड आमच्या दिसपडत्या जिणये मरिफात फांकोवंक आदार दिल्ल्याक. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या स्तुती जेजू, तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, मोगाळा जेजू. मोगळा जेजू. या आराधना वेळार आराधना वेळार तुजी उतरां नियाळून, तुजी उतरांनी हाडून, तुजो मोग अनुभव करून, तुजो मोग अनुभव करून, आमची अस्कत काय तुका समर्पण देवन, आमचे अस्कत काय आमकां आमचे समर्पण ते कर. रेवडलेलो काळोख तुका समर्पण, आमचे ते रेवडलो काळोख तुका समर्पण कर. तुजी तावन बेसांव जोडूंक, तुजी बेसांवां सोडूंक, तुजी काकूळत अनुभव तुजी करूंक, काकूळट अनुभव करूंक, आमकां हर एकल्यांक आमकां हर एकल्यांक या वेळार या वेळार आशीर्वादीत कर. आशीर्वादीत कर. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. स्तुती जेजू. आमची जबाब
अर्गाने ओगळप तुका सोम्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सोम्या अर्गाने ओगळप तुका सोम्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सोम्या आमकां सोमेश सांग तुवें सांगात हाडलेल्या पासून अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जेसू आमच्या कुटुंबात खरो आनी बरो उजवाड तुवें फावो केल्ल्या पासून अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जेसू आमी जोडलेल्या हर एका बेसांत तुजी दैवीक सकत अनुभव करूंक फावो केल्ल्या पासून अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जेसू आमच्या कुटुंबात भुरगीं बाळां तुवें फावो केल्ल्या पासून तुका सोम्या जेसू आमच्या कुटुंबाक बरें शेजार तुवें फावो केल्ल्या पासून आमची पिडा शिडा तुवें गुण केल्ल्या पासून आमच्या कुटुंबात बरी देखी बरीत आवय बापाय फावो केल्ल्या पासून आमकां वावर करूंक हाता पांयाक बोळ भलायकी दिल्ल्या पासून दुस्मनाचो मोग करूंक खरो उजवाड तुवें फावो केल्ल्या पासून परगांवांत आसलेल्या आमच्या भुरग्या बाळांक सांगात्यांक कुटुंबाच्यांक तांच्या वावराक भद्राती दिल्ल्या पासून ह्या पुनशताक बासिलेका येवन मागलें तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासून साबार मोगाची मनशां तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासून तुमचे अर्गावले ह्या वेळार तुमी सांगाता म्हणयेत. अर्गाने ओगळप तुका सोम्या जेजू अर्गाने ओगळप तुका सोम्या जेजू अर्गाने ओगळप तुका सोम्या जेजू सर तरेच्या मारेकार पिढे शिडीतावन राखून व्हरनो आमचे कुटुंब तुवें बऱ्या तरेन सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गाने ओगळप तुका सोम्या जेजू मोतीचें समाधान आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने ओगळप तुका सोम्या जेजू 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 अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जेसू अर्गाने ओगळप तुका सोम्या जेजू इतली वर्सां ह्या संवसारीक एक फळादीक जिवीत जिवच्या बेसांव दिल्ल्या पासून साबार याजाकां धार्मिकां ह्या पवित्र सभेत तुवें फावो केल्ल्या पासून देवाचे उतर परगट करचे साबार लायक भावा भयणी तुवें उपजयल्ल्या पासून आमच्या कुटुंबांनी हर एका दिसा सकाळी सांजेर मागणे करूंक तुवें आमकां उर्बा दिल्ल्या पासून आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक मागण्याची रूच तुवें फावो केल्ल्या पासून आमच्या भुरग्यांक सर वायट वेगनांतले आनी वायट वाटेंतले तांकां राखून व्हेल्ल्या पासून देवसाराच्या हर एका बांद पासांतले आमकां निवारल्या पासून सतानी तिच्या वाटेन समकोवंक आमकां नितीचो उजवाड तुवें फावो केल्ल्या पासून दुबळ्यांचो मोग करूंक तुवें आमकां आदार दिल्ले पासून देवा तुवें फुंक्यांक दिल्लें पेल्या सांगात वांटून घेवंक बरें मोन दिल्ले पासून देवाक आमी अर्गां गीत गावया. जायत्यो संगत्यो आमकां आसात त्यो सगळ्यो आमच्या मती काडया. आमच्या कुटुंबांत मागले वरवीं आमच्या कुटुंबांत भुरग्यां मुखांतर मागले वरवीं विविध सांता मरिफात मागले वरवीं ह्या जाका लागीं मागोवन आमकां मेळिल्ले उपकार आसात वा आमीच भावार्थांनी खंयसर दोग वा ते एक सांगाता मेळून मागतात. विशेष जावन बाबा बेन उड आसता बरा आमच्या वाड्या जावच्या वाड्या जमत समेत गुण करची सकत आसा. पूण थोडे पोटी आमकां ससाऱ्याची जाल्या
ताच्या लागीं म्हाका राग आसा, त्या देखून आमी वाड्या समतेक वचनासतना देवाची बेसामां वगडायिल्लीं आसात. त्या देखून देवाचें हजरपण सगळ्यांनी आसा आणि त्या सगळ्या हजरपणांत आमी बेसामां जोडल्यान आमची पिडा गूण जाल्या, मतीक समाधान मेळ्ळां. सगळें बरेंपण आमच्या मतीक उगडास काडया आणि सर्गीच्या बापाक जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याक अर्गांगीत आमी गावया. पांच संको 49 पेज नंबर 49. अर्गा तुका सोम्या अर्गा तुका जिवीतील सोम्या कर्गा तुका अर्गा तुका सोम्या अर्गा तुका जिवीतील सोम्या अर्गा तुका अर्गा तुका सोम्या अर्गा तुका जिवीतील सोम्या अर्गा तुका अर्गा तुका सोम्या अर्गा तुका जिवीतिल्या सोम्या अर्गा तुका हरसीता तुका वणीता तुका वंदिता तुका नावाजता तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाजता. महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सडवण दिल सोम्या महिमा तुका महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सडवण दिल सोम्या महिमा तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाजता तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाजता. सोम्या जेजू तुका आमी काळजांतान वगळाप दिता. आमकां हर एकल्याक आमचे हात धरून तुवें समकयलाय. पिडा आयल्या वेळार जिणे सलवणी बगल्या वेळार तूं आमचे मुखार रावून आमकां बाचाबेची कृपेची वाट दाखयल्याय. त्या वाटेन आमी समकून आज तुका अर्गां दिवच्याक हांगासर आयल्या. जेजू साबार जाणांक आमकां वडा ताळ्यान तुका अर्गां दिवंक खावचें न्ही बगता. तो कितें करता ती कितें सांगता व्हडलें खावचें न्ही मनशा सैमात आसा. पूण जेजू आमच्या काळजांत आमकां भक्तेत आसा. हें तुजे वरवीं साध्य जालां. तुवें आमकां आपडलाय, तुवें आमकां बरें केलाय. जेजू तुजे लागीं मागले वरवीं आमच्या भुरग्यांक मागण्याची रूस मेळ्ळ्या. तुवें मागले वरवीं आमच्या कुटुंबांत कोरोवूस वाड फंकला. तुवें आमकां बेसांव दिल्ले वरवीं आज आमची भाव भयण आमचे लागीं राजी जाल्या. आमच्या कुटुंबांतले समस्ये ते सगळे इत्यार्थ जाल्यात. ह्या पासून बाबा भयणो आमी देवाक अर्गां दिवया, होगळाप आमी करया, ताका आमी महिमा दिवया आनी ह्या मरेपात जेजूचो उदंड मोग आमी अनुभव करून आनी तस्सो मोग एकामेकाक दाखोवया. होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका राखण वेल्या सोम्या होगळाप तुका होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका राखून वेल्या सोम्या होगळाप तुका स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्या सोम्या स्तुती तुका स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्या सोम्या स्तुती तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाजता तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाजता. बाबा बेनो कीर्तन 103 पहिल्या वळींत आमकां वाचूंक मेळटा. सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताच्या पुताची स्तुती कर, आत्म्याची स्तुती कर, तोबळ तुका कुडीची भलायकी मेळटली. पळया सोम्याची स्तुती केल्ले वरवीं भलायकी मेळटा. मोन्य बूक वा गादीच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक शीत दी, ही म्हजी उतरां तुज्या काळजांत जगोन दवर.
तुका कुडीची भलायकी मेळटली म्हण सांगला. त्या देखून बाबा बेनो आज आत्मीक गटाय आमकां मेळचे, आत्म्याक रेवडलेली ती पिडा गुण जायचे, देवाचे उतर जायचे आणि देवाच्या उतराच्या सक्तेन देवाक आमी स्तुती केल्ले वरवीं, जेजूक आमी महिमा दिल्ले वरवीं आत्म्याक लागलेली पिडा गुण जाता आसतना कुडीक आमकां सवकासाय मेळटा. त्या देखून स्तुती करया, ताका आमी आराधन करया. सगळे समर्पण आमचे सर्वस्व जेजू जावन आसा म्हणलें वळखून ताची आमी स्तुती करया. प्रणाम तुका सोम्या, प्रणाम तुका, कृपा दिल्या जेजू प्रणाम तुका. प्रणाम तुका सोम्या, प्रणाम तुका, कृपा दिल्या जेजू प्रणाम तुका. जय जय तुका सोम्या, जय जय तुका, सांभाळलेल्या जेजू जय जय तुका. जय जय तुका सोम्या, जय जय तुका, सांभाळवेल्या जेजू जय जय तुका. तुका हसीता तुका वर्णिता, तुका वंदिता, तुका नावाळता, तुका हसीता, तुका वर्णिता, तुका वंदिता, तुका नावाळता. अले हालेलुया, 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 आता आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवंक आसा. जेजूक आमी स्वागत केलो, जेजूक आमी स्तुती केली, जेजून केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा पासून आमी अर्गां दिली. आनी मुकलो वेळ बाबा बेन्नो आमी मागोवंक आयल्या, आमी जायत्यो संगती हाडून आयल्या. समजारी संगत्यो न्ही, आत्मीक संगत्यो जावंक पुरो आमचें मन, आमचें काळीज, आमची कंत बेसाराय, कांय तर इल्लो राग आसा जाल्यार हें बरें आमी समर्पण दिवन फाटीं वचोचें. ते परतेगे फाटीं व्हरनाकात बाबा बेन्नो. उडास आगे तुमकां जुदास इस्कारियोत जेजूच्या हातांत ताणें उंडो घेतलो, पूण ताच्या काळजांत कुसाडाय बरोवन आसली. आणि पवित्र पुस्तक सांगता ताचे ते देवसार रिगलो, सैतान रिगलो. जेजू सैतान न्ही, जेजून ताका उंडो मोडून दिता आसतना ताच्या काळजा मनांत कुसोडाय भरले वरवीं, जेजूक विकृत करच्याक राखून आसले वरवीं जेजून दिल्लो आशिर्वादेचो मोगाचो उंडो तो उंडो जावन प्रवेश जावना, बदलाक बेजारायची सकस जावन प्रवेश जालो. त्या देखून आज आमी हांगासर आयल्या. आमचे थंय जेजू प्रवेश जायचे, जेजूची बेसांव प्रवेश जायचे जाल्यार आमच्या काळजा मनांत आसली कुसोडाय आमी ताका समर्पण दिवचें. बाबा बेन्नो, कसलो राग आसा तुमकां? राग मनशा कडेन जायचे म्हणा, थोडे फावटी देवा कडेन आसता आमकां. हांव इतली नोवेनां केल्यांत, हांगा केल्यान, उरल्या पुनशतांनी केल्यान, म्हाका मागलें मेळूंक ना. एका रितीचो राग बेजारय आमचे ते आसा. सोडया जेजूक. देवाच्यो वाटो आमच्यो जावंक जाय, आमचे वाटो देवाचे न्ही. देवाचें चिंतप आमचें जावंक जाय, आमचें चिंतप देवाचें न्ही. देवाची खुशी आमचे थंय जारी जावंक जाय, न्हय आमची खुशी देवाचेर तापची. त्या देखून जेजून शिकयल्या मागण्यांत आमी म्हणटा, बाबा तुजी खुशी जावं. आज आमी सांगया, बापा जेजू तुजी खुशी आमचे थंय जारी जावं. त्या देखून सोम्याची आशिर्वादां जोडच्याक, मिसाच्या बलिदानांत जिवंत जेजूक उड्यार पे सेवता आसतना
आमचे काळीज आनी मन नितळ करया बाबा बेन्नो. दोळे धांपून जेजूक सांगा, म्हज्या काळजांत ह्या म्हज्या बाबा भयणी कडेन म्हाका मस्त बेजाराय आसा. त्या बेजाऱ्यांत जेजूक आमी स्विकार केल्यार ती बेजाराय दोडती जाता बाबा भयणीनो. सांपावलून कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत थंयसर 10व्या अवस्वरांत आमकां वाचूंक मेळटा सोम्याच्या जेवणाची कथा. आमी आमच्या काळजा मनांत राग द्वेष कुसडाय बरोवन आमी ती सेवल्यार आमी क्रिस्ताक सेवना, आमचीच केस्त आमी सेवता आनी आनीक पिडेस्त जाता. आमी आजकाल पिडेस्त जाल्यात जाल्यार एक कारण तें आमचे काळीज आनी मनितळ आमी दवरिना. त्या देखून बाबा बेन्नो, आमच्या काळजां, आमची मनां, आमचें कुटुंब, आमचे शेजार, आमच्या दियेसींत दुबळ्याचें वर्स म्हूण पासार केलां. आनी ह्या दुबळ्याच्या वर्सा तुमी चिंते नाकात दुबळी पयशा खातीर राखून आसात म्हणून. दुबळी आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत आसात. विशेश जावन आमच्या कुटुंबांतली वडिलां, तांची दुबळी कांय पयशांची न्ही, तांची दुबळी कांय नातरां उलयनात, भुरगीं उलयनात, परगांवांत आसात फोनय करिनात, आनी ती दुबळी कांय मालगड्यांची. आमच्या कुटुंबांत खाजर जोड्यांतय दुबळी कांय आसा. वेळ ना खाजर जाल्यांत सकट खाजर जातात म्हणून. त्या देखून दादलो स्त्री एकामेका वेळ दिनातले वरवीं वेळाची दुबळी कांय आसा. त्या देखून थंयसर वेगळा सर जातेत आसा. आज आमच्या भुरग्यांक सकडी आमी दिला पूण आमचो मोगाचो वेळ आमी दिना, ती दुबळी कांय आसा. त्या देखून दियेसी दुबळी कांय म्हणटा आसतना आमी पयशे लेख करचे नाकात बाबा बेन्नो. ह्या दियेसीच्या याजकांनी धार्मीक आनी लायक आनी सांगाता मेळून एक निर्धार घेतला. दुबळी कांय म्हळ्यार विविध रितीची आसा. आज आमच्या समाजांत आमच्या तरणाट्यांक फबत ती सांगातीन मेळना आनी ती एक दुबळी कांय. आज आमकां एकामेका बरो गौरव दिनातली मनशां आसात. मनशापण पयस पेतेत आसा, एक दुबळी कांय. शिकोवप दिवच्या खातीर आमकां आवय बापायक ग्रेस्तकाय आसा, दुडू आसा, पूण भुरगीं शिकनात. आनी थोडीं आसात भुरगीं शिकपाक हुशार आसात पूण आवय बापायक खरेंपणी दुबळी कांय आसा. असली जायती दुबळी कांय आसा. पवित्र आत्म्या कडेन मागया. कोणाक दिंबेर पडूंक जाता तुमी थोडो वेळ दिंबेर पडचें. कोणाक बसोंक जाय तुमी फरसान दिंबी घालची गरज ना. कित्याक आमी असल्या संगती पासून मागता. बाबा बेन्नो, केवळ ह्या जाग्यार मागची न्ही, आमी भावार्थी पवित्र स्नानांत एक कोटलेली आमकां हर एकल्यांक ती दोडे मिसाम आसा. याजाकी, प्रवादी आनी रायाळ. याजाक म्हणटा आसतना मागलेले चिंती नाकात. पवित्र स्नानांत आमी हर एकले याजाकी मिसांव करनासा. याजाकी मिसांव म्हळ्यार जेजूक आमी आराधन करचें भियेनासतना, कावचें नासतना. आनी आमी हें मिसांव करचें दिंबेर पडून आसा. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायत आसतना पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्यांक सुडका दितलो. पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्यांक बळवंत करतलो. पवित्र आत्मो आमच्या काळजा मनांत रेबोडलेलो विविध रोमण्याचो अंधकार दुस्पटायतलो. आमच्या कुडीच्या सादा सादांनी, आमच्या रक्तान, आमच्या माथ्याच्या त्या केंसांत पायाच्या त्या नाक्षे मनसर कितें आमकां राखोन आसा वायट तें तो पयस करतलो. ताच्या आमोलीक रक्तान तो आमकां नडयतलो. भावार्थ आसलेल्यांक सक्कड संगत्यो साध्य आसात. भावार्थ नासलेल्यांक कितेंच करूंक जायना. जेजू नाजरेता गेलो आनी थंयसर त्या लोकांक जेजू थंय व्हडलो भावार्थ नातलो. त्या देखून ल्हान ल्हान पिडां ताणें गूण केली आनी तो फुडें गेलो म्हणून देवाचें उतर सांगता. आज तोच जेजू ह्या पुणशेतांत प्रवेश जाला. उडासो वरा सक्कडांकी भावार्थ आसल्यार सक्कडांकी बरेंपण जाता.
नजाऱ्यांतल्या त्या लोकांक भावार्थ नातले बरी आमी इल्लोसो भावार्थ दवर जियेल्यार जेजू आमच्या मोदल्यानच समकतलो आणि आमच्या भावाने असलेल्या भावा भयणीक आशीर्वादीत करतलो. मागा तुम्ही घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटले, बोडे या उक्तें जातले. आज आमी बडोवया आमचे दारूण काळीस आमी बडोवंक जाय. आमी बडोवची न्ही पूण शेताची बागलां. आमी बडोवंक जाय आमचे कुटुंब म्हणल्यार पूण शेताची बागलां. आज आमचे कुटुंब एक आसा पूण कुटुंबांत उलोवणें ना. करंट गेल्ल्या वेळार वायफाय डिस्कनेक्ट जाल्ल्या वेळार सक्कडी सांगता येतात. आज आवय बापायनी भुरग्यांक नांव काण उलो मारता आसतना जाप दिनात, पूण आवयच्या मोबायलांतल्यान दुवेक वा पुताक एक टेक्स्ट मेसेज गेल्यार रप्प धांवन येतात. असल्या परिस्थितींत असल्या संवसारांत आमी जिवन आसतना आज जेजूक आमी मोबायलार आपयल्यार जायना. जेजूक आमी आमच्या काळजांतून आपोवंक जाय. त्या देखून जो आमच्या उगडापणाच्या पुस्तकांत थंयसर सांगता, हांव तुमच्या काळजाच्या कुटुंबाच्या दारार राखून आसा, दार बडोवन आसा, दार उक्तें कर. हे पवित्र आत्म्या आमच्या काळजाचें दार उक्तें करचें तूं राखून आसाय. येदळ मनस हांव पयस रावला, आज उक्तें करता. हे पवित्र आत्म्या म्हज्या कुटुंबाचें दार उक्तें कर. बाबा भयणीनो, उडासतो बरा एका रुखार सुकणी घोंटेर बांदतात, तांकां बिडार जावन भायल्यान तो पळोवंक सोबीत सोबीत आसता. ताच्या भितर पिलां आसतात, सांगात जीवन आसतात, पूण त्या घरा भितर त्या गोंठ्यारा भितर जावं पुरो तो बापूय सुकणें आवय सुकणें एक म्हयनो वचना जाल्यार थंयसर सिमेस्त्र जावंक पुरो तें बेडार. म्हळ्यार आवय बापायचो मोग त्या गोंठ्यारा भितर जायचे. आमचें कुटुंब तशेंच भाव भयण न्हू. व्हडलें कुटुंब, व्हडलें घर, सुबीत घर, मजबूत घर आमी बांदलां. जर आमच्या कुटुंबांत आवय बापाय खरो मोग दिनात, खरें देवस्थानांत जियेनात, तें कुटुंब कितें जावंक पावतलें? भायल्यान आमी सोबीत, भितरल्यान आमकां कितें भरलां? म्हाका तें म्हजें कळीत आसा, तुमकां तें तुमचें कळीत आसजेच. ना जाल्यार पवित्र आत्म्या कडेन मागा, जेजू आमकां उगडापें करतलो. आमी उगडया, जेजूचो उजवाड भितर हाडया. तो बोळ आमचें कापाटपण पयस वेतलें आनी पवित्रपण भरतलें. पवित्रपणान आमची भलायकी बरी जातली आनी हेरांक भलायकी बरी करच्याक आमचे तावन बरीं उतरां वळतलीं आनी आमचो सांगात तांकां सावकासाय दितलो. मागया पवित्र आत्म्या कडेन. 500 100. ये पवित्र हे पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये तू काळजान मोच्या हांव तो आमच्या काळजान पवित्र आत्म्या मोग म्हाका शिक. ये पवित्र आत्म्या ये तू काळजान मोच्या मोग म्हाका शिक. दैविक सखल आत्म्याचे मोग पवित्र आत्म्याचे दैविक सकल आत्म्याचे मोग पवित्र. हे पवित्र आत्म्या राव आमचे थंय, तुजी ऊब आमकां जाय. बाबा भयणीनो, हो संवसार सुरवेर कसो आसुल्लो उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचता. ह्या संवसाराक आकार नातलो, रूप नातलें, सोबाय नातली, पूण दैवीक वारें वळ्ळें वरवणी आनी दैवीक वारें वळटा आसतना ह्या संवसाराक देवान रूप दिलो. आमकांय रूप नातलें, पूण ताच्याच सारक्याचें स्वरुपाची केली आनी आमी देवाच्या मोगान भरल्या. आज विविध कारणां वरवीं आमचें रूप आमी बदलिलां.
देवान आमकां हर एकल्याक बरें रूप दिल्लें, मोगाचें रूप दिल्लें, समाधानाचें रूप दिल्लें. आज आमीच तें वगडायलां. आमी संवसाराचें रूप करून घेतलां. आमी आज माध्यमांक पळोवन, माध्यमांतली जायरातां पळोवन आनी संवसाराचे वस्तू आमी अनुकरण करून त्या संगतीक आमी लाभतले वरवीं देवान दिल्ल्या त्या रुपांत हांव, त्या मोगात हांव इल्लेशें मेकळी जावन आसा हांव. तातूंत बाबा बेनो परत आमी मागया पवित्र आत्म्याची कृपा, तो खरो बुजवाड, पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां. 7 देणी आसात, 12 फळां आसात. ती आसा जाल्यार बाबा बेनो ताचे वरनी वर्ती ग्रेस्त काय आमकां नाका. सोंसणी काय पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा. आज तें फळ तें इल्लेशें वीक जाल्ले वरवीं म्हाका सोसूंक बळना, पिडा सोसूंक बळना. काजरी वा आमी धार्मिकांनी जडलेलो तो बेस बऱ्यांक जियोंक आमकां त्राण ना. सोंसणिकायाची कृपा मागा. आज उदारपणाची, आज मानसुगेची, समाधानाची, काकुळतीची दिश्ट पवित्र आत्म्यान परत आमचेर घालूंक जाय. मागया आमी. हे पवित्र आत्म्या, ए तू काळजांच्या शांती वार्तून दाखय. पवित्र आत्म्या, ये तू काळजांच्या शांती वाटून दाखय. शांती तुझी, होत मोचे भक्ती तुझी, होत मोजे शांती तुझी, होत मोजे भक्ती तुझी. पवित्र आत्म्या, ए तू काळजांच्या मुक्ती वाटून दाखय. ये पवित्र आत्म्या, ये तू काळजांच्या मुक्ती वाटून दाखय. दाखय म्हाका सगळींची वाट, पावय म्हाका सर्गार आसा. दाखय म्हाका सर्गीची वाट, पावय म्हाका सर्गार आसा. हालेलुया, 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 आणखी 10 मिनटां आसात बाबा बेनो. कोणाक तिंबेर पडून पुरो जाल्यार तुमी बसयेत. समर्पणाची मागणी आमी करता. कोणाक तिंबेर पडूनच समर्पण करूंक जाय, तुमी तिंबेर साशेत. बाबा बेनो, सोम्याची बेसामां जोडच्या पयलें आमचें आमी समर्पण करया. देवाचें उतर आमच्या जिविताक सारकी दिशा दाखयता. देवाचें उतर आमकां समाधान दिता. शेळिल्लो भावार्थ परत जिवो करता. देवाचें उतर आमकां भलायकी पाटी हाडिता. देवाचें उतर आमकां नितळ करता. देवाचें उतर आमकां पवित्र करता. तेंच देवाचें उतर आमच्या कुटुंबांत आसा. तेंच देवाचें उतर हर एक सक्रामेंत आमी
संभ्रमतना जोडतना आमी प्रगट करता. तेंच देवाचें उतर जल्मातावन मरता मनसर विविध संदर्भांनी आमी वाचता नियाळता. तें उतर जिवें क्रियाळ क्रियात्मक पाजल्ल्या दोन तरेच्या तालवारी बरी कातरूंक शकचें आसलें. तें आमचें तें प्रवेश जाल्यार आमकां कितें नाका देवाच्या योजना प्रकार तें कातरून भायर सवर्ण बेंडून घालता. सोम्याक अवकाश कर दिया. एका जनरेटराचें इंजन सारकें आसल्यार मात्र बाबा पळय ताचे तर आमकां करंट मेळटा. हांगासर घाल्लीं फॅनां ताचें मोटार काम केल्यार मात्र इल्लें थंड वारें आमकां मेळटा. आमच्या घरांनी आमी वापरचें रेफ्रिजरेटर फ्रिजर काम केल्यार मात्र थंयसर आयस आमकां मेळटा. देवान आमचें थंय रुतांक केल्लो ओत्मो सारको आसा जाल्यार मात्र आमकां खरें समाधान मेळटा. ओत्मो म्हळ्यार कितें भाव बेनो मासाचो मुदो न्ही. ओत्मो म्हळ्यार देवाची सकत तो भावार्थ. एका निजा देवा थंय भावार्थ म्हाका तुमकां आसा गी आसलो कसो आसा. अस्कत जाला गी चंचल जाला गी कंगाल जाला गी वा निसरून गेला गी पळया. एक ल्हानशी पिडा येता आसतना म्हजें चिंतप कितें देवान म्हाका सांडला. देवान आमकां सांडूंक ना आमी देवाक सांडला. आमच्या बिझनेसांत इल्लीशी सोलवण येत आसतना म्हाका देवान सांडला ना. देव ताची बेसामां दिवच्याक सदांच आयतो आसता. पूण आमकां आमच्या जिविताची भावार्थाची परिक्षा जाता तें उडासन दवरा. देवान ताणें ताचें बरेंपण ताचें बेसामां दिवच्या पयलें आमचें थंय तीं बेसामां स्विकार करचें बरें मोन आसा की ना म्हणल्यार पारकेता उडास वरा. देव मनीस जावचे पयलें जेजू ह्या संवसार येवचे पयलें देवान कितें केलां. देवान दुतांक धाडलें. देवान पत्रियार्कांक धाडलें. देवान धाकट्या प्रवाद्यांक उपसायलें. देवान व्हडल्या प्रवाद्यांक दिलें. देवान न्यायकर्त्यांक दिलें. कितली सोंसणीकाय देवाची पळया भाव भयणीनो. देव तसो वावर करत आसा. निमाणें देवच मनीस जावन आयलो आमचे मदें जियेलो. पातक एक सोण्ण सर्व संगतींनी एकतो जालो. आमचो रोग ताणें घेतलो आनी आमकां ताणें बरें केलें. देवान ताच्या मोगाक जेजू क्रिस्ताक ताच्या कुटुंबांत त्याग केलो आनी तेंच घेवन आयलो जेजू सगळें आमकां दिल्या उपरांत आमकां पवित्र करच्याक ताणें कुर्सार ताचें बलिदान त्याग केलें. आनी त्या जेजूची देख घेतली आमची आवय बापूय तांच्या भुरग्यां पासत कुटुंबा पासत त्याग सॅक्रिफायस करन आसात. त्या देखून समर्पण करया. समर्पणाचें एक ल्हानशें गीत आमी गायता आसतना तुमकां थोडी संगती उगडासा करतलो तें तुमी समर्पण करा. आनी ह्या वेळार विशेश रितीन आमी समर्पण करया आमचें वैयक्तीक जिवीत. आमी जोडुल्लो बेस खंयचो बेस तुमी जोडला. सबार आनी तुमी मोगाचो सक्रामेंत जोडला. आनी त्या सक्रामेंता मरिफा तुमकां एक कुटुंबाचें मिसांव मेळ्ळां. आज कुटुंब सारकें आसा जाल्यार पाद्र्याप सारकें आसतात. पाद्र्याप येवचे कुटुंबांत आमी दूर सोंवचे नाका पाद्र्याप तसो धार्मीक अशी ना. कुटुंब सारकें आसाचें.
आमी लायक मुखेल्यान दुरसोवचें नाका. गुरकाराक, उपाध्यक्षाक, कार्यदर्शीक, कुटुंब दुरसोन आमी जोडचें कांय ना. लुकसाण जाता समाधान. ताच्या बदलाक बाबा बेनो आमी समर्पण करया. सुम्या जेसू, आज हांगासरी आमची भाऊ भयणी साबार जाणां विविध इरादे ते सभा मागणी घेवन आयल्यान. थोड्यांनी दळसू बरोवन गेल्यान, थोड्यांनी आपल्या काळजा मनांत ती कोंसून दवरल्यान. ह्या आराधनेच्या पयलें एका स्त्रियेन सांगलें, एका बाबा पासून रेन्ने म्हणल्या पासून मागोवंक सांगलां. आनी एका बाबान सांगलां तो एक दुकराचें बिझनेस करन आसा आनी सुमार दुकर आसा. सगळ्यांकी दुकराचो ताप आयला. दिसाक एक मरोन आसात, खंय कंतिश्ट जाला, कंगाल जाला. त्या बाबा पासून ती मागया. आनी दोगां तिगांनी म्हळें, म्हज्या कुटुंबाची दोगां जाणां कॅन्सर पिडेंत निमान स्टेजीर आसात. देव तांचेर काकूळ दाखोवन दी. तांचे पासून ती मागया. आनी जायतीं जाणां बाबा बेनो ह्या पुणशताच्या ह्या जाका लागीं फोनाक करून सांगून आसात, मागा फादर मागा. आनी तुमी सबारां खातीर मागूंक आयल्यात. आमी मागया. समर्पण दिवया आमचें कुटुंबांतल्या भुरग्यांक. मुखल्या दिसांनी परिक्षा आसा. सबार आमच्या समुदायांतल्या युवातींक बरी सैरीक ना. आज आवय बापूय दुकां गळ मागून आसात. भुरग्यांक प्राय जाल्या, काजार जावं आयकनात वा फावो ती सांगातींनी मेळनात. काजार जाल्लीं दुकां गळोवन आसात. सांगाता वचोना फादर. तांचे चिंतपां, तांचो वावर हर एकल्यांक कश्टात बाबा बेनो. पूण ती सोम्याक समर्पणची रीत आमी पाळूंक आसा. पयल्यान हांवें खालतो जावंक आसा. हांवें खालतो जायचें. हांवें विधेय जायचें. म्हजो अहंकार मुखार दवरन म्हजें मागणें बेठयल्यार जायना. पयलें हांवें म्हजी वाट सारकी करचें. म्हजें मन हांवें नितळ दवरचें. सगळी दिंबी घालया आनी ते बेसांव आमकां मेळटात. आमी कितें पूर आमच्या मती काडलां, समर्पण केलां, ताचेर आमकां बेसांव मेळटात. हे पवित्र आत्म्या, तुजें बेसांव वळय हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचेर. व्हडा विश्वासान हांगासर आयल्यात. जेजू, ह्या बाबा भयणी मात्र न्ही, गेल्या त्या म्हयन्यांत लाखांनी लोक हांगासर आयला. पवित्र स्नान मेळिल्ले मात्र न्ही, अक्रिस्तांव भाव भयणी ह्या सताच्या पवित्रपणाच्या सुवातेर आपली पावलां घालून दुकां गळोवन गेल्यान. जेजू, ती खंय सारी आसूं दीत. तुज्या बेसावांक गड ना. जेजू, तूं प्रवेश जा तांच्या हर एकल्याच्या समस्यान. जेजू, तूं प्रवेश जा तांच्या पिडे वयर. जेजू, तूं जावन आसाय सर्गेचो वैज ह्या संवसारी वैजाक जानवाय दिल्लो. आनी संवसारी आसलेले वैज समेत सांगतात सोम्या लागीं मागा. आनी तसल्या वैजांक तूं पवित्र कर आनी आमची पिडा गूण करून तांकां दैवीक सखत फावो कर. जेजू, तुजी धाराळ आशिर्वादां धाड. आमच्या कुटुंबाचें जिवीत, जबाबदारेचें जिवीत बऱ्या रितीन जिवोवच्या हर एका वडिलांचेर, बाबा भयणीचेर आमी तुका समर्पण दिता. ह्या पुणशेतांत मुखल्या दिसांनी जावंक आसचें ह्या इगर्जेचें बांदपाचें काम. सबार लोक हांगासर येता आसतना एक बरें देवळ जाय. लोकांची, भावार्थ्यांची, आम्हा सर्वांची आशा. ही आशा तुका समर्पण दिता. ताचेर तूं बेसांव घाल. आनी तुमी बाबा बेनो, तुमकां कितें मागोवंक जाय सोम्या लागीं तुमच्याच उतरांनी तुमी मागा. आनी सोम्याची आशिर्वादां जोडच्याक येद्या व्हडा सक्रामेंतां म्हणलें गीत आमी गावया.
Sacramenta Sustangnamam Karuya Purvilatya Rupa Bodha Navyoriti Salvonvecha Babartace Botivya Zse Bapa Tășei sputa Ulasani stutiza Potvi mai masasna Tu kadogaicha spirita Samasami navarta Amen. प्रार्थूया. हे देवावेचे सक्रमेता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी दिसपडते बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी दिसपडते मान करूं पिडा शेडा एकसरपण दोस्त आसतना तुझ्या हजरपण अनुभव करूं विविध नोमण्याच्या दुबळेक्या जेवणाच्या भावा भयणीक स्पंदन करूं आनी भुरग्यां बळांक बरी जतन दिवन पवित्र आत्म्याच्या उजवाड्यां सदां आमी जिवंक तूं आमकां फावो कर जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Amen. Tam एक जाऊन जमल्या आम्ही करा देवाच्या ओडो वाईट रूपांतर करून घोडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आम्ही जेवणान सोम्याच्या सोम्या जेजूत एक पोट्या बांधन मोगाच्या सोम्याचे जेवा सर्गीचे पवित्र दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता जीवन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. मोगाळ बाबा भयणीनो, हर एका वस्तूतय हर एका जिवीतय साबार संगती असतात, पण प्रमुख एक वांटो वा एक ऑर्गन आसता गे तें भोव गरजेचें. देव मंदिरांत टॅबरनॅकल वा पवित्र आल्तार ती भोव गरजेची. आमी आयिल्ल्या वाहनांत इंजीन भोव गरजेचें. इंजीन समान जाल्यार ती दुरता आमी. तशें आमच्या कुडीन ती काळीज भोव गरजेचें. काळीज रावल्यार मुगदलें. कितें म्हणटात समाज सांगे पळया,
कितल्या वर्सां तातूंत काम करता तुमचें आनी म्हजें काळीज. एकादा वेळा काळीज बंद जाल्यार टप्प पडतात. आनी ह्या काळजा विशांत आयच्या पयल्या वचपान आनी शुभ वर्तेंत आमकां समजोनी मेळटा. पयल्या वचपांत काळीज बरें आसलें, दीस वेता वेता काळजांतलो भावार्थ विश्वास दंडळ्ळो. हें कोण मागीर पळोवया. आनी सुवार्थेंत तें काळीज मस्त दुपलिक्यान बरयल्लें, पूण जेजूचेर व्हरतो भावार्थ बरले वरवीं अद्भुतां विस्मितां जालीं. तीं काळजां मागीर पळोवया. आमच्या काळजाचेर हें दिश्ट घालया. तळे दंप्या. आमच्या काळजांत देवाचो मोग आसा गे. आमच्या काळजांत पेल्याचो मोग आसा गे. आमचें काळीज सोम्या खातीर आमी उक्तें दवरता गे. आमच्या काळजांत संवसारी मनशाक मस्त मोग दिला आमी, पूण सबार जाणांचें जिवीत कश्टाचें आसा. त्या भावा भयणीक त्या काळजांत जागो दिला गे आमी. ना जाल्यार आमी एक घडीभर बक्षाने मागया. देवाचें बक्षाने, देवाचीं बेसावां आमच्या हर एकल्याच्या काळजा मनात व्हरून दीत. देखून सांगात म्हणया, हांव पातकी सर्व पदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो कोणी हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बागेवो सदांच संपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव बाप आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट सोमिया काकूट ख्रिस्ता काकूट ख्रिस्ता काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता. सोमियाची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट तू बापाच्या उच्चार बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू Krista एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन
वार्चुया. त्या मिसा वेळा कितें तुमी मागूंक इरादो आसा मनान तुमी मागा. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बागेवोन लोरेस दुर्बळ्याचे सेवेंत विश्वासी रावोन आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवोन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्या समोग आम्हा सर्वांच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलो हांगासर जमलेल्या आमकां हर एकल्यांक बळ दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. सल्मा उतर प्रायेक पावलो तेन्ना ताच्या पत्नीनी ताचें काळीज परक्या देवाशी ओडलें आनी आपल्या बापाय दाविदाचें काळीज आशिल्ले परी ताचें काळीज सर्वेस्परा सवें पुर्तेनातलें. ताणें सिदोनियाचे देवी आस्टाराची आनी आमोनियाचे मुर्ती मिल्कोमाची पुजा केली. ताणें सर्वेस्पराचे दिश्टी वायट दिसता तें केलें. आपलो बापूय दावीद सर्वेस्पराक विश्वासी रावल्ले परी तो ताका विश्वासी रावलो ना. सल्मावन जेरुजलेमाच्या मुखल्या दोंगरार मोवादबेच्या मुर्ती केमोशा आनी आमोनाच्या मुर्ती मोलेका खातीर एक उंच पुजेस्थान बांदलें. ताणें आपल्या सर विदेशी पत्नीकी तशेंच करूंक दिलें आनी तांणी आपल्या देवाक धूप लासलो आनी बलिदान भेटयलें. देखून सर्वेस्पर सल्मांचेर रागार जालो, कित्याक ताचें काळीज ताका 2 फावटी प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परांतावन इस्रायेलाच्या देवातावन पयस सरलें. सर्वेस्पर सल्माक प्रत्यक्ष जाल्लो तेन्ना ताणें ताका परक्या देवांची सेवा करूंक आडवरलें. पूण सल्मावन सर्वेस्पराचो आदेश पाळ्ळो ना. देखून सर्वेस्परान सल्माक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून आनी म्हजो सल्लो आनी हांवें तुका दिल्ले आदेश पाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवडकी काडून घेतलो आनी तुज्या सेवकांक दितलो. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून हांव तुज्या जिवन काळान अशें करचो ना. बगार तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो. तरी पूण सगळी राजवडकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. हांव म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें विंचलेल्या शहरा जेरुजलेमा लागून तुज्या पुताक एक वंश सांबाळून दवरतलो. देवाचें उतार हें. देवाचें वडोवकार. Jesu tu moग करताय सर्वेस्परा तर मोजोई ओडास कर. सदांच आनी सगळ्यान नितीन चलतात आनी बरें आसलेलें करतात ती सुभाग
तुझे पर जेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर म्हजेशी ये म्हाका आदार दी. तुझे पचे सोतो मोग करताय सर्वेस्परा तर मोजोय उगडास कर. हेर राष्ट्रांच्या लोकांसोवे बोरसून तांचे जिणयेची साल ताणी धरली. तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागली आनी ही तांकां एक पासांक पावलो. तुझे पचे सोतो मोग करताय सर्वेस्परा तर मोजोय उगडास कर. आपल्या भुरग्यांक मारून ताणी भुतां देवसाराक भेटोवन दिली. देखून सर्वेस्पोर आपल्या लोकांचेर रागान पेटलो. आपल्या दायजाचो ताका कांटाळो आयलो. तुझे पचे सोतो मोग करताय सर्वेस्परा तर मोजोय उगडास कर. तुझे पचे सोतो मोग करताय सर्वेस्परा तर मोजोय उगडास कर. उभी राहा. Alleluia, 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 Alleluia. देवान तुमचे थंय लायलले आनी तुमकां तारण दिवंक शकता ते उतर नम्रतेन घेया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू थंयसो बायट सर तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशयांत कोणायक कळीत आसचें ताका नाका आसलें पूण ताच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना. ताच्या विशयांत एक स्त्रियेन आयकत आस. ती भितर सरन ताच्या पांया पोंदा पडली. तिचे धाकटे दुवेक देंवसार लागलो. ती एक अनुभव वाडती जल्मान सिरोफिनेशिया प्रांताची. आपल्या दुवेक लागलेलो देंवसार दामडयसे म्हणून ती परत येवंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें पयले भुरगीं खावन तो दोशी जावन दीत. भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्याक उडोवचो समानाय. ती जाप दिवन म्हणाली ते नीज धन्या. तरी भुरग्यांनी उडयलेले उंड्या कुडके मेजा पोंदाक आसलेली सुणी खातात न्हय. तवळ जेजून तिका सांगलें असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वशयेत. तुजी दुवेसो देंवसार सुटला. आनी ती घरा पावल्या वेळार तिची धूव हांतुळणार न्हिदून आसली. ती तिणें देखलें तिचो देंवसार सुटलो. देवाचें उतर हें. आनी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयच्या वाचपाचेर नियाळ गुंड्यान करूंक वेच्या पयलें ताका पुराक जाल्लीं पवित्र पुस्तकांतलीं थोडीं उतरां हांव तुमचे लागीं वांटून घेवंक येता. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 16:7 वळ अशें म्हणटा. बरें करून आयका मागीर नियाळ तुमकां समजता. मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस
भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. देवाचें उतर तोवळ आमकां जागयता आनी समजयता की आमचें भायलें आडंबर पळोवंक देवाक बिलकुल खुशी ना. बकार आमच्या काळजा मनांत जगोवन दवरली बगणां तें ताका समजोवंक वर्ती दादोसकाय. जेरेमिया प्रवादी अवस्वर 17 बोळ सांगता, हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताच्या सालीक आनी करनेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. समजलें गे तुमकां? परीक्षे बरोवंक आतां रेडी गे तुमी? हांव रेडी ना, तुमी? तर आमी सगळें रेडी जायचे. किर्तन 139 पयलें 2 वाक्य सांगता, सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय, पयसतावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया, सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्ले वरवीं कितें म्हजे आटावेटे तुका समजतात. लुका सुवांचेल अवस्वर 16-15 वाक्य सांगता, देव तुमची अंतस्करणां बरो जाणा. सांगा पळय एक पावटी. व्हेरी गुड. नेक्स्ट, हेब्रेवां बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वाक्य 12 सांगता, देवाचें उतर मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना तें पारखूंक शकता. आनी निमाणें मातेव सुवांचेल अध्याय 6 वाक्य 6 सांगता, तुवें गुटान केल्लें बरेंपण पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. बाबा भयणो, आयच्या नियाळाक पुरक जावन आसली ही पवित्र पुस्तकांतली थोडीं उतरां, दैवीक उतरां आमकां कितें संदेश दितात. People see our actions, whereas God sees our intentions. People see our face, but God sees our heart. मनीस आमी करचो वावर पळयता, पूण देव आमी करच्या वावराचो उद्देश पळयता. आमी एकामेका तोंड पळयता, मुखामळ पळयता, पूण देवाक तें गरज ना. देव पळयता ताणें वस्ती करचें आमचें काळीज आनी मन. देखून बाबा भयणो, आमचें जिवीत कशें सुरवात जालें, आराम जालें म्हणलें चड इम्पॉर्टंट न्ही, खंयच्या कुशीन सोमकोन आसा, खंयच्या कुशीन तें वचून आसा म्हणलें भोव गरजेचें. एक न्हंय, एक दांडें, एक व्हळ, एका सुवातेर आराम जाता आसतना तें गलीज न्ही. ताची सुरवात नितळ आसता. ती उदकाची जर आमी उणगर्ण उदक पियेना, भायर बरें उदक, झरीतानेवचें खडपातानेवचें उदक आमी पियेता, पूण ती जर मुखार वाळून वता आसतना आमी मेळें करता. सबार सुवात्यांतल्यान ती न्हंय वाळून येता आसतना तें मेळें घालता आनी ती नितळ न्हंय मेळ्यापणान चमकता आनी दर्या थंय एकवडटा. केन्ना सूर्यकांती, सनफ्लावर तें फूल सुर्याच्या किरणा सांगात रावता, तेन्ना तें फूल परजळून उरता, नातर भावता. तशेंच बाबा भयणो, आमी हर एकलीं बऱ्या कुटुंबांत जल्मल्या, दुबाव ना, पूण वाडोवन येता आसतना खंयच्या परा कुटुंबांतल्यान पाशार जाता, खंयच्या परा समाजांतल्यान पाशार जाता, कितल्या जाणांची उतरां आयकून पाशार जाता, आनी आमचें जिवीत कशें आमी रुपीत करता म्हणलें गरजेचें. कोणाचें कुटुंब मेळ्ळें न्ही, कोणाचें कुटुंब पाड न्ही. देवान आमकां हर एकल्या बऱ्या कुटुंबांत जल्म दिला, देवाची भुरगीं केल्यान, पूण फुडें वता आसतना कितें चिंता, कितें उलयता, कितें आमी समजता, कितें आमी फाटीं दिता, ताचेर वंदून आसा.
तशेंच आमचो आत्मो आमचें काळीज देवातय ताच्या उतरांतय एकवडटा तो बोळ आमी आत्मीक संगतींनी सोडसोडी जावन उरता बाबा भयणीनो. आयची वाचपां 2 काळजांच्या विशयान उल्लेख करतात. 2 काळजांची बोगणां 2 काळजां सोमकल्ली रीत आमचे समोर उगडापे करता. आयचें पयलें काळीज जावन आसा. आयच्या पयल्या बसपांत आमी आयकल्लें नियाळचें साल्मांव रायाचें काळीज. रायाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 3 वाक्य 9 सांगता, बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक जानवाय दी देबा म्हणून साल्मांव रायान देवा लागीं सर्वेस्पर लागीं जानवाय मागली आनी देव ताका ती फावो करता. देव बिलकूल ना म्हणना, ताणें जानवाय मागली, देवान ताका फावो केली, जानवाय दिली, जानवाय फाटल्यान ग्रेस्तकाय दिली, फावो तो स्थान मान गौरव ताका दिलो. सर्वेस्पर ताचे सांगाता आसलो आनी देवाच्या सक्तेन ताणें देवाक व्हडलें देवाळ बांदलें. ताच्या राजवडके वेळार इस्रायल प्रगतेक पावली, इस्रायल वंशायेक पावली. सबार राय आसले इस्रायलांत, पूण साल्मांव रायाच्या काळार इस्रायल गांव उंचल्या पावंडाक पावलो. पूण दीस वेता वेता साल्मांव रायाचें काळीज देवातावन पयस गेलें. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां स्पश्ट जाता की थंयसर पयलें वाक्य सांगता, तुमी आयकलां चिंता, ताचें काळीज सर्वेस्पर सोवें पुर्तें नातल्लें, ताचें काळीज परक्या देवा सरशेन ओडलें. बाबा भयणीनो, ताणें कितें वायट केलें? पयलें वायट जावन आसा द्वितीय पुस्तक अवस्वर 17 वाक्य 17 प्रकार ताणें बायलांची संख्या वाडयली आनी त्या पासून चड रुपें आनी भांगार पुंजायलें. आतां बायल मनशां कांय बेजार पावनाकात, हें साल्मांव राय इतकी. ताणें एक बायल जाल्यार व्हडली, हें 2 3 आनी ती अन्य जातीची बायलांक स्विकार केलें आनी तांकां समाधान करचे खातीर, तांकां संतोश करचे खातीर भांगार रुपें ताचें काळीज धन दिरव्या फाटल्यान गेलें आनी देवा तें दवरलें काळीज संवसारीक कुशीन घुंवलें. दुसरें द्वितीनियम अध्याय 6 वाक्य 5 सांगता, सगळ्या ताच्या काळजान मनान आत्म्यान सक्तेन सर्वेस्पर असो मोग कर म्हणून. पूण आनी कोण असो मोग केलो? देवाक दिवचो स्थान बायलांक दिलो आनी बायले खातीर संतोश दिवच्याक ताचें काळीज आनी मन धन दिरव्याचेर दवरलें. मोगाचो न्हू, व्हडलो रूख पळोवंक घटमूट आसता, पूण एक ल्हानसो पावस आयिल्ल्याक्षर उमटून पडटा वा अर्दो कुडके जावन पडटा, हाका कारण तुमकां कळीत आसता, भितरल्यान पोकळ जावन आसता. आनी आमी म्हणचे आसा, इतलो बरो रूख, येदो व्हडलो रूख वो कसो पडलो? कसो पडलो? भितर पोकळ जावन आसता. आनी ती पोकळाय तक्षण येवची न्ही, इल्ली इल्लीशी येवन त्या रुखाची सखत उणी जाता आसतना एक ल्हानशें वारें आयल्यार पुरो, एक ल्हानसो पावस आयला पुरो, तो रूख पडटा. तशेंच जालें साल्मांव रायाच्या त्या जिवितान. सारको आसलो, बरो आसलो, मागलें ताका दिलें, क्रमेन संवसाराक लाभदलो. देवा थंय दवरलें काळीज संवसारी संगतीक फाटल्यान गेलें आनी तो सोलवलो. बाबा बेन्नो, आत्मीक संगतींनी साल्मांव रायाच्या जिणयेंत वाळय रिगली, कीड ग्रासितली, पोकळ जिणी जियेलो आनी ह्या वेळार तो सोलवलो. देवाचें उतर सांगता, दोगा दनयाची साखरी करूंक जायना, तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. माते वांजेल अध्याय 6 26 बोळ. आमी थोडे पोटी आमचें काळीज देवा तें केंद्रीकृत दवरता, पूण बिझनेसा खातीर अन्य देवाची पुजा करची संवसारांत नांत गी. थोडी घुमटी आलयता, तुमकां कळीत आसा, कश्ट पिडा शिडा येता आसतना माट मंत्राक वेची नांत गी. तुमी तशें करता आनी मागीर हांवें काल्यार अशें करचें, हांवें तशेंच करता. आसात बाबा भयणीनो,
ग्रेस्त जाता आसतना आस्त बदीक सडटा आसतना देवाक कोणसो आणि आमकां देवाचो जागो दिल्ली आमी नांतगी पळय प्रत्येक तंत करतात तुमी व्हेरी गुड. तर ह्या संदर्भांनी हांवें आनी तुमी कितें करीचें असले संदर्भ आमकां येता आसतना आमी कितें करीचें. मुन्यो बूक अध्याय 4 23वी ओळ सांगता भोव जतनायेन तुजें काळीज राख कित्याक तातूंत आसात जिविताच्यो झरयो. एक पटी म्हणया गे भोव जतनायेन तुजें काळीज राख कित्याक तातूंत आसात जिविताचे झरी. ते झरी सुकोंक सोडनाकात. केदाळा त्या काळजांत पवित्र आत्म्याची जिविताची देवाच्या उतराची जर सुकता सुखी दाड जाता भारी कश्टांचे. आयच्या वांजेलाचेर आमी दिश्ट केल्या सुवार्तेंत कानान घालून स्त्रियेचें काळीज आमी नियळटा. बाबा भयणो तिचें सगळें जिवीत जायत्या बेजाराचें दुखांनी रेबोडलें. कोणूच तिका आदार नातलो. देवाची तिका बरी वळख नातली. सुवार्थ सांगता ती अनबवर्त स्त्री देवाची खरी वळख ना तरी तिका सोसून पुरो जाल्लें. देवसारान आपल्या दुवेक समेत कश्ट येयल्लें आनी दुवेचे कश्ट पळोवन सोसूंक जायनासतना निमान ती देवा सरशीन येता. आनी किर्तान 50:1 ओळ सांगता दुखेस्त ओत्मसू देवाक मानवता तें बलिदान दुखेस्त आनी कलत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. आमी अनबवर्ती जाल्यार वा आमी भावार्थ सांडून जियेल्या आमी परत दुखेस्त जावन आमचो देवाक समर्पण दिता आसतना देव दुखेस्तांचे मागणें दुखेस्तांचो आत्म पारखिता आनी तांकां जतनायेन सांबाळटा आनी आशिर्वादीत करता. म्हणल्यार कानान घालून स्त्रियेचो भावार्थ आनी तिचें काळीज. बाबा भयणो त्या कानान घालून स्त्रियेचो काळजांत आशिल्लो भावार्थ मातये पोंदा किर्लत गेल्ल्या बिया बरी. पळया आमी एक बियाळो मातये पोंदा घाल्या उपरांत काळो कांत आसता ताचे वयर माती आसता थोडे पटी फातोर आसूं की पुरो ताणें किर्लोवन येजे जाल्यार कितले कश्ट आहात पळया. ताणें तें लोटून येजे आनी येवन वाऱ्याक सेट जायचे उदक पडचे ताणें वाडचे जाल्यार कितले कश्ट काडूंक आहात. त्याच परी कानान घालून स्त्रियेन सोम्या समोर आयिल्ल्या वेळार कश्ट काडले. देवान पारकिलें भुरग्यांक दिवचो उंडो सुण्या घालचो सारको गी बगोवंक पुरो ह्या बोकलीं उतरां देवान पारकिलें. तसो भावार्थ म्हळ्यार वयल्या भार आसा गी पळोवच्या खातीर तरी सोम्या सुण्या घालचो म्हणी म्हाका दी म्हणाली. आनी जेजू संतुश्ट जालो. जेजू खूश पावलो आनी म्हळें वस तुजी धूव बरी जातली. बाबा भयणीनो तिसो भावार्थ त्या मातये पोंदा किर्लत गेल्ल्या त्या बिया बरे नालिसाय मेळ्ळ्या देवान सुरवेक तिरस्कार केल्या तिणें सोडूंक ना. ती फाटल्यानच रावली भावार्थान रावली मागलें मेळटा म्हणसर रावली. देवान तिका फावो केलें. बाबा भयणो निरंतरी मागलें लज नासतना मागलें म्हाका देव दिता म्हळ्यार विश्वासान मागलें आनी तिका कृपा मेळ्ळी. दर्याची लारां पळया दर्याच्या तडी गेल्या वेळार सुरवेर ल्हान ल्हान लारां येतात फाटीं येतात फाटीं वेतात. मस्त पटी येवन फाटीं येतना व्हडलें लार येवन तडी कापता. आमचें जिवीत तशेंच भाव भयणो ल्हान ल्हान मागणी आमी करता मागलें तक्षण मेळना. एक पोटी मागलें मेळना 2 पोटी मागलें मेळना मागूनच रावया अजाप आमकां राखोन आसा म्हणून आमकां कानान घालून स्त्री आमकां शिकयता. साबार पोटी आमचें मागणें कशें म्हळ्यार मायक्रोवेव्ह आवनांत घाल्ले बरी न्ही 50 सेकंदांनी उण जायचे 2 मिनटांनी उकडोवचे. आमचे मागणी तशेंच सालोरेसाच्या बॉक्सांत इंटेन्शन घालें तक्षण आमकां बरें जायचें म्हणलें चिंतप आमचें जावन गेलां. पूण बाबा भयणो आमचो देव कशें आमकां दिता. आमचो देव ताका आमी समजयल्या उपरांत ताका आमी शिकयल्या उपरांत तो आमकां राखयता. तो विनंती करता म्हणसर रावता. कशें पळया क्रिस्तीचो वावर करता आसतना बियाळो घालो
इल्लें राखलें हांव किरललें ताच्या उपरांत ताका आमी उदक घालें ईट घालो सारें घालें मागीर ताचें बंदोनी आसलें उरलें पुरें मेळ्ळें काडलें कितलो तेंप राखता हांव आमकां कळीत आसा आमी करच्या वावरांत आमी राखचें तशेंच सर्वेस्पोर देव आमी मागलें मागणें तक्षेन दिना राखयता समजयता ताच्या उपरांत दिता त्या देखून माते वासवांजेल आवस्वर 7 वाक्य 7 सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडेया तुमकां उक्तें जातलें बाबा बेन्नो कोणा लागीं सालमावऱ्याचें काळीज आसा आतां वयर घालचें नाका एक पोटी उगडासा काडा कितल्या जाणां लागीं कानान गार्न स्त्रियेचें काळीज आसा परत आतां वयर घालचें नाका देवाक समर्पण दिया बिलकूल आस्पत्रे वचून काळजां बदली नाकात सालमांवचें काळीज आसा म्हणून सेमेस्टर फुल्ल जायत बाबा बेनो काळजां बदली नाकात काळजांत असलो उद्देश बदलिया थोड्यांनी चिंतलें कोण ना काळजांत बदलूंची म्हणून बदलीचें पडटा थोडे बट तितलें बरोवन आसा बाबा बेनो काळजां बदलूंक वचनाकात काळजांत रोमोन असलो उद्देश आमी बदलुया त्या देखून जेरेमिया प्रवाद जोशुआ प्रवादी जोशुआ बूक आवस्वर 24:15 वाक्य सांगता तुमच्या काळजांत कोणाची सेवा करूंक तुमी कशी व्हरतात आजच निर्धार करा एक पटी म्हणया गी तुमच्या काळजांत कोणाची सेवा करूंक तुमी कशी व्हरतात आजच निर्धार करा केलो गे हां मागीर जेवण जाल्या उपरांत न्ही तें तुमकां सोडलें बाबा बेन्नो सालोरेसाची मजत मागूंक आयलें हांव सालोरेसाचें काळीज त्या स्त्रिये बरी देवाचेर पातयेरलें आनी ताणें तिरासान सांबाळली सालमांव राया बरी ताचें काळीज मन बदलूंक ना ताका सतानिती खातीर माडतीर मरूंक अवकाश लाभतना ताचें मन ताणें बदलूंक ना रोमा घरा बरयलें पत्र आवस्वर 8:39 वाक्य सांगता देवाच्या मोगात न्हू आमकां कितेंय जावं कोणीय जावं वेगळी करूंक शकचें ना असलो सांत सालोरेस बाबा बेनो एक भांगार पर जळजे तर 7 फावटी उज्यान घालून लासजे खंय एका निजा देवा थंय आमचो भावार्थ पर जळजे तर ह्या संवसारी आमकां मेळचे हर एक कश्ट संकश्ट पिडा चिडा आमी मोगान सोंसीचे खंय न्हंयच्या देगेर वाटसो रूख सदांच पाचवो उरता देवाच्या उतरांत थंय रोंबुल्लें आमचें काळीज सदांच देव सांबाळटा तर आज आमी जोडली जानवाय आमचें पवित्रपण वाडोवन दी आमचो भावार्थ आमकां धैर्यान भरोवन दी आमी बेटोवचें बलिदान आमचें दायज जावं दी आनी थोड्याच वेळान हे येवकरिस्तान आमकां मेळचो जेजू सर्गेचो वैज जावं दी म्हणून आमी मागया आनी आमच्या हर एकल्याचें काळीज तो पवित्र करून दी आमेन मारून घे मोड मागता
कुर्पेन आमकां नेट पाळच्या तुजे विसार. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या अतंतें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेट्या पवित्र मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवन लोरे जामने दोंपलेल्या गोवाच्या कणशे बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवून जालो आनी पवित्र सभेक सुबां पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आम्हा सर्वांचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासोया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोंक फावो. वो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. बागेवंत लोरेंस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत मारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें संपूर्ण बळ संपून कायेन परसळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbaranțo सर्वेस porto, सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवात. सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवात. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. बोल सर्गी तुका जय 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 जय. बोल सर्गी तुका जय जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून येदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो. तुका नव्यान दिन वाचलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात.
हे मोजी कूड तुमचे पासोत समार्पूंची. तेस्पोरे जेवण जातास ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेया आनी हांतले पियेया. हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस मनशां पसोत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करा. बावर्त सोकोट परगटुव्या. सोम्या जेजू आमी हो ओंडोकाताव आनी हे कालसिंतले पेयेताव. तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो गुंडो ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां इतल्या जाणांक तुवें फावो केलेले पासत काळजात हांव दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेस्ता तुज्या दैवीक सक्तेन आनी कृपेन भरमून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बुरवो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. एके वटेन मौन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या आमच्या मोगाच्या उगडास काडया. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तेचो पती भगवंत धर्मदूता सांत आंतोन सा लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवले त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्साच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. जेसून शिकयलें मागणें आमच्या काळजांत तें आमी मागया. आमचे काळीज तो पवित्र करतलो. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतलें अवचित मरणांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेगून मागतल्या आमकां समेस्तांक तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवडके पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराची पाकळ केले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराची पाकळ केले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराची पाकळ केले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. बाबा भयणीनो पळया हे देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ते जेजू क्रिस्त म्हज्यान तुमच्या काळजाक येता. देवाची कृपा हाडून येता गूण करची सकत हाडून येता. ह्या शेळयेच्या जेवणात भागीदार जावची आमी हर एकली सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. कोणासाय म्हज्या काळजादारान भितरें काशेता मोगान तुज्या म्हजें काळीज भरून सुम्या तूं लालेता. ये जेजू म्हजे दये शांती तुजी हाडून ये. ए जेजू म्हजे दये कृपा देणी घेवन ये. ए जेजू म्हजे दये शांती तुजी हाडून ये. जेजू म्हजे दये कृपा देणी घेवन ये. पावोना म्हाका तरी सोम्या येताय काळजान म्हज्या रावताय काकूळ तुजी म्हजे भरपूर म्हाका तूं सांबाळताय. ये जेजू म्हजे दये शांती तुजी हाडून ये. ए जेजू म्हजे दये कृपा देणी घेवन ये.
उंची हाडून ये जेसू मोजे तये कृपा देणी घेऊन ये स्वामी जेसू तुका वंदिता मुक्तीपणी तुका जेसू वसन गाविता सोमी देव मोजो सडवंडार मोजो आयलाय मोजे करी जाम सैरो पाती हांव तरी इसालाय मोजो तुजे तस्तो मेळचो ना दुसरो कर्जांत आसच्या स्वामी जेसू तुका हांव वंदिता जेसू वसन गाविता प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवान लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टाक आनी विविध गरजांक वगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हातपाय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनित भोगतेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां सुमेस्तांक जागृत कर आनी ह्या पासून कश्ट मरून लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या मंदिरांत देव मंदिर म्हणल्यार ह्या माटवांत पयलें ब्रेस्तराचें नोवें कालच्या दिसा ही सुवात आशिर्वादीत करून देवाक आमी समर्पण दिलां आसता मुखल्या 1.5-2 वर्साक हांगासर चड आमची धार्मीक कार्य मिसाची बलिदानां रेतेऱ्यो नोवेन आनी सगळें धार्मीक कार्य हांगासर चलतलीं. देवाच्या व्हडा आनंदाक आनी ताच्या मायमेक सांत लोरेसाच्या वर्त्या मानाक मोरयेमायच्या वर्त्या ससायन ह्या सुवात पवित्र, ही सगळी सुवात पवित्र देवान विंचून काडिल्ली आसता. सांत लोरेसाच्या मानाक आमी भेटोवची सगळीं देवाक भेटोवची बलिदानां मागणी सांत लोरेस आमचे पासत मागतलो आनी ह्या सुवातेर हांव सर आमची कामां आमची योजना तो पंथा पावयतलो. हांगासरच्या सर भक्तिकांक आनी बावडत्यांक विश्वासान येवच्या ह्या जाग्यार येवच्या हर एकल्यांक खातीर तो आपल्या कतकतीत मागण्यान देवा बापाक मायमा दिवन ताचे आशिर्वादां आमचेर मागतलो. हो आमचो बावार्थ, हो आमचो विश्वास. ह्या बावरत्यान आमी मुखार सरया आनी मुखार मुखल्या नवे देव मंदिर जाता पर्यंत नवीकरण जाता पर्यंत सगळीं धार्मीक कार्य हांगासर आसतलीं. सरितीची खंयचेच रितीची तुमकां आडखळ जायनशें, खंयचेच रितीची एक पुरासण जायनशें आमी पावो ते मापान सौकर्य वदाक जागो सुसेग आसा, बसोंक जागो जायतो मेळटा आनी मुखार इल्लोसो माटो आज एक्सटेंड जाता. मदें थंयसर फॅनां व्हडलें फॅन येता देखून तो मदें जागो सोडला. आज सुदारसिल्ल्याक देव बरें करूं.
तेसल्यान इसल्यान बगल्यान म्हणटना हर एकल्यांक बसोंक आनी आल्तर पळोवंक अवकाश लाभता. समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. कितें आसल्यार कंप्लेंट आसल्यार आमकां तिळसिया सुदारसून व्हरूंक विनंती करता. आयचे ह्या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या मानदीक बाब प्रवीण पिंटो, मुखेल मेस्त्री आनी नावाडीक प्रसंगदार, आज तुमी पळयलें ताच्या हांगासर पयले फावटी हें नवें आराधन करना आनी तशेंच मिसाचें बलिदान वर्ते तरान आमचे पासत भेटोवन देवाचे उतार आमकां दिल्ल्या मुखेल मेस्त्री कडबा हे जावन आसात. हांकां तुमचे नांवी आभार मानून घेता. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या आत्तूर फिरगेचेंत ताणें ब्रदर जावन सेवा दिल्ली आसा, देखून आज ताचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं. तर पदवेदारा बापा, आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पवित्र तळार जावच्या कार्याक देणगी दिवन पिरजेन जावं, प्रायोजक जावं, वंतिके जावं, मुर्दोम जावं दान दिल्ल्या हर एकल्यांचेर तुझे आशिर्वाद घाल. तांच्या कुटुंबांत समाधान शांती मेळों. ह्या वातीचो उजवाड सरतरसो काळोख पयस करूंक आनी बरेंपण ताका लाभशें करूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हांव पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां: फ्रांसीस डिसोजा अँड फॅमिली मूडबेळ्ळे, फ्रांसीस डिसोजा अँड फॅमिली मूडबेळ्ळे. प्रज्वल लोबो कुलशेखर, प्रज्वल लोबो कुलशेखर. लीना हिलरी सिक्वेरा अल्लिपादे, लीना हिलरी सिक्वेरा अल्लिपादे. नॉयस्टन डिसोजा मीरा रोड मुंबई, नॉयस्टन डिसोजा मीरा रोड मुंबई. विन्नी फेर्नांडीस अबुधाबी, विन्नी फेर्नांडीस अबुधाबी. CA एंटरप्राइजेस टोनी प्रदीप मैंगलोर, CA एंटरप्राइजेस टोनी प्रदीप मैंगलोर. कैरा हेगडे निट्टे, कैरा हेगडे निट्टे. नियोना डिमेल्लो हिरगान, नियोना डिमेल्लो हिरगान. एल्विस आणि सीमा डिसोजा ऑस्ट्रेलिया, एल्विस and सीमा डिसोजा ऑस्ट्रेलिया. जॅक्सन पायस मोडंत्यार, जॅक्सन पायस मोडंत्यार. टिया जोवी सल्डाना बेलमंड, टिया जोवी सल्डाना बेलमंड. एलोशियस अँड फॅमिली जर्मनी, एलोशियस अँड फॅमिली जर्मनी. आयची पिरजेंत जॉर्ज डेसा पांबूर, जॉर्ज डेसा पांबूर. आयची मुर्दोमो रफायल कॅरोल अँड रेझल पिलार, रफायल कॅरल रेझल पिलार. मॅक्झिम मतायस अँड फॅमिली दुपदकट्टे, मॅक्झिम मतायस अँड फॅमिली दुपदकट्टे. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यांत या विसरून गेल्यांतर तुमी येवन वाती स्विकार करियेत. Oi patronam cia saloresa, Paulia मुक्तीन तुझ्या पायांतळा. उपकार तुझे नियाळून पाटोन अर्गा, पाव म्हूण म्हाका जिणे पळयणार आमच्या. येजैतवन मार्तिरा सालोरेसा तरण्या प्रायरीस बावर्त्या खातीर कठीण खर्च सोसून जीव दिल्ल्या आयकमचें कालतें मागणें वर्त्या पतयेन आमी तुजे सरसी आयल्या. जियो बावार बरोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निष्काळपण आमचे थंय पसळशें कर. आमच्या सर्व मेघांनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धकट्यांक पिडेशिरे कश्टांत सगळ्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभवडत्यांक आनी भवडतान शेळिल्ल्यांक सगळींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुज्या बाळदेक मजतीन देवाचे राज संवसारांत विस्तारूं दी. आमच्या कुडीयेत्मेच्या गरजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. बऱ्या कंपनीन काम लाभल्या खातीर
डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर, डायबिटीस नॉर्मल जाल्ल्या खातीर, एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर, गॅस्ट्रीक समस्ये परिहार जाल्ल्या खातीर, काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, विजा लाभल्या खातीर, घर बांदपाचें काम बऱ्यान संपल्या खातीर, अवघडांतले राखल्या खातीर, भुरग्याचे देणे लाभल्या खातीर अर्गां दिवया. देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवया. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळी म्हजी नी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळी म्हजी नी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तनसो म्हजो राय म्हाका साई म्हणटलो. तनसो म्हजो राय म्हाका साई म्हणटलो. आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो, सगळ्या म्हजी नी तुका समर्पितलो. San Lorenzo Marifat 78 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक, 20 कुटुंबांक समाधान शांती लाभोंक, 13 जाणांक बरी सैरीक लाभोंक, 17 जाणांक विजा लाभोंक, 8 जाणांचे आर्थीक समस्ये परिहार जावंक, 16 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक, 30 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत मेळोंक, 6 जाणांचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, 5 जाणांची मोतीची पिडा गूण जावंक, तेगांचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावंक, 11 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर जेजू लागीं आमी सान लोरेन्साच्या मजतीन मागया. कुटुंबान आमच्या, कुटुंबान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या. जेजू जेजू तूं ये, रावोक जेजू तूं ये. जेजू जेजू तूं ये, रावोक जेजू तूं ये. सांत लोरेन्साच्या मजतीन 4 जाणांक डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक, 6 जाणांची गोमटी दूख, 4 जाणांची ताळो दूख, मायग्रेन, दोगांचो बावळो दूख, 28 जाणांच्या हातापायांची गांठी दूख गूण जावंक, दोगांच्या पायांतले किळे तोंडार पडली कथा माजून वसोंक, 12 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोंक, ग्लुकोमा प्रेशर धूण जावंक, 16 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, 28 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोंक, 4 जाणांक मन परिवर्तन जावंक, 9 जाणांची कोर्टाची केस बऱ्या नित्यार जावंक, 11 जाणांनी आमाल पिवणें सोडूंक भायर पडिल्लें भांगर मेळोंक, सावी मेळोंक, 13 जाणांचे रीण फारीक जावचे खातीर जेजूच्या नांव जेजू लागीं सान लोरेन्साच्या मजतीन मागया. कुटुंबान म्हज्या एक वोट दितो. कुटुंबान म्हज्या एक वोट दितो. कुटुंबान म्हज्या मैपास दितो. कुटुंबान म्हज्या मैपास दितो. जेजू जेजू दितो. एक वोट मैपास दितो. जेजू जेजू दितो. एक वोट मैपास दितो. सांत लोरेन्साच्या मजतीन 7 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावंक, 6 जाणांचे घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक, 13 जाणांक PR मेळोंक, 4 जाणांनी काण गेल्ले पयशे पाटी मेळोंक, 11 जाणांचे बिझनस बऱ्यान जावंक, 5 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक, 13 जाणांक बरें घर जागो फावो जावंक, 5 जाणांची शेळ कोंकली गूण जावंक, 2 बायोप्सी रिपोर्ट नेगेटीव येवंक मागया. प्रत्येक तेसावा पासत आमी मागया. एका भावाच्या पांयांक बोळ मेळोंक, पॉयंट बऱ्यान जावंक, एका भुरग्याचे ऑटिझम समस्ये गूण जावंक, एक्सिडेंट जावन हॉस्पिटलांत आसच्या 2 बरी भलायकी मेळोंक, प्रत्येक तरान पिडा शिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां.
तांचे पासून विशेष तरान पिडेन कश्टूंच्या जायते जाणांनी मागोवंक सांगला तांचे पासून एकल्याचे पल्या किडनी ट्रान्सप्लांट आसा सकाळी 7:30 वरार बऱ्या तरान जावन मॅच जावन ते किडनी ट्रान्सप्लांट ऑपरेशन सक्सेस जावन आनी असले जायते जाणांनी ते सवा मारिफात फोना मारिफात इमेला मारिफात विविध ते सवा धाडच्या मारिफात मागोवंक सांगला तांचे पासून मागया आमा सुमेस्तांच्या पासून सांत लोरेस आपल्या कतकतीत मागण्यान आमा सुमेस्तांची पिडा शिडा गुण जावं आमचे पासून पेल्या पासून हेरां पासून कोणा पासून आमी मागोवंक येयल्या तांचे पासून आमी मागया सांत लोरेस जेजू लागीं मागून देव दे जेजू आमची पिडा शिडा गुण करूंक ताच्या अमोलीक रक्तान आमची पिडा गुण जावं ताच्या नांवान आमची पिडा गुण जावं पवित्रात्म्याच्या सक्तेन कृपेन आमी बरोवंक सरतराच्या बंद पासूनतले बंदडांतले सुडका मेळच्या खातीर आमी मागया ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ ಬದ್ದಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಬಂಧುನಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗಡ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರನ ಅರಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಡ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಕ್ಕ ಕೃಪೆ ಪಕ್ಕ ದಯತಿಕ್ಕದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಆವರೆಗೆ ಪೂರಾಡಿತ್ತಿನ ರೋಗ ರುಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವರೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲು ಶನಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವರೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸ್ ರೇಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿರೆಟ್ಟ ದೇವರ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಪಾದ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸ್ರನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವರೆಗೆ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಈ ಜಾಗಡು ಬಹುದಾ ಆಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವ ದಾನಿನಗಲಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ ಕೈ ಪಸದಿನ ಪುರಾ ಕೆಲಸನ ಅಂಚನೆ ಯೋಜನೆನ ಫಲಪ್ರದಾಯಕ ಆವಡು ಪಂಡು ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಕೊಂಡು ಎದುಕೊಂದು ದೇವರಡ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕಡ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांवचिनी जियोन बरी मरण मरण स्वर्गात तुझे सगता ससना देवा उगडसुचे बाग आमकां समेस्तांक फोव कर आमेन आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान भगवंत लोरेस मारती राम पासोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसाचे प्रार्थुया येसर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैतवाराशें तो वें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशी कर म्हण लाल्यार मागता क्रिस्त आमच्या सोंब्या वरवीं आतां प्रधान याजक पिडे खातीर कुडीन कश्टोंच्या हर एकल्या खातीर हे विक्षण करतल्यां खातीर आतां विशेश तरान मागतले सोम्याच्या नावे आमचो आधार ताणे रस्ता सर्ग आणि संसार सोम्या दयान आयक म्हजें मागणे आणि मिजी बोब तुझे सशीन पावती सोमे तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया सर्व पदवेदर आणि ससन देवा तुझी गुण करची सकत पेडेस कुडेनी वतून कश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं तुजे सर्गीचे दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतयेची आनी कुडीची सर्ब दूख
तांचे तावन पयस कर. विशेष जावन विविध जाग्यांनी कॅन्सर पिडेन वळवळच्या भावा भयणीक तुका समर्पण दिता. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पात येवन आयलेल्या तांकां तुज्या भक्तां सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकान तुज्या दैवीक सहावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळा म्हणली ददोसकाय तांची सर्वांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंत जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सोम्या मरेफा. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवें रावून तुमचे संरक्षण करून आमेन. तुमचे भितर तो रावूंक आनी तुमकां आशिर्वाद देव. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूंक. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूंक. तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद देव. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां काळ रावो. आमेन. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळ तांकां मेळोवंक कसलेंय पाताक आसा जाल्यार तें बोगसूंक आनी ह्या मरिफात जिविताच्या वाटेर आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी घटाय मेळोवंक हे पवित्र तेलान मागल्या मरिफात बावरतान आमी मागणें केल्ल्या मरिफात आमकां सर तराचे पिडे शिड्यांतले सुडका मेळोवंक पवित्र आत्म्याचे देणे लाभो म्हणून उबे रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी मागया. आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तूं ये. दैविक आत्म्या देवोन तूं ये. काळीसमुचे तायार साला म्हण हे मोचे तायार आसा. काळीसमुचे तायार साला म्हण हे मोचे तायार आसा. काळजाचे दार उक्ते आसा येण्याक तुज्या राखण आसा. काळजाचे दार उक्ते आसा येण्याक तुज्या राखण आसा. आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तूं ये. आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तूं ये. आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तूं ये. कुरपेन तुज्या भरूंक तूं ये. मोगान तुज्या भरूंक तूं ये. कुरपेन तुज्या भरूंक तूं ये. मोगान तुज्या भरूंक तूं ये. जाणवायेन तुज्या भरूंक तूं ये. देण्या दातारा रावंक तूं ये. जाणवायेन तुज्या भरूंक तूं ये. देण्या दातारा रावंक तूं ये. आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन
आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये मोगाळ पात्रून आमच्या सालोरेसा पावल्या भक्ती तुझ्या पायांतळा उपकर तुझे नियाळू पाठोन अर्गा पाव म्हूण मागता जिणये पळणार आमच्या मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत पुरुषाचे गुरुवे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.